सगळी उबी रावया. Paular Paular वाटचोलूया देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेम. Paular Paular वाटचोलूया देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेमच्या देवा वस्तीचे ताकाचा मितूय मेलो वचपाची. Paular Paul maru वाट चोलूया देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेम. Paular Paul maru वाट चोलूया देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेम. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमयाचे येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, देवाचें दर्शन घेवंक ह्या देव मंदिरांत आमी एकठांय जाल्या. ही पवित्र मिसाची भेट आमच्या आत्मीक जिविताक फळां बरीत जावचे खातीर ह्या वेळार सगळीं आमची पातकां आमच्या मनांत हाडून देवाची काकलूत आमकां सगल्यांक मागुया. आनी बोगसणें दितोल्या देवाचें बोगसणें मागून सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सुर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत सोम्या काकलूत Krista kakrut ko, Krista kakrut ko, Somya kakrut ko, Somya kakrut ko. प्रार्थुया. बावार्थान आमची सगळी मागणी देवा मुखार दवरुया. जायत्यांनी आपणा पासत माग म्हूण सांगला, तांचो ग्रास करून तांचे पासत मागुया. जायत्या जाणांक आमच्या मागण्यांची गरज, तांचो ग्रास करुया. आनी सगळ्या आमच्या मागण्या बरोबर केरीत भाशेन आमी सांत आमी मागतल्यो. तेरेजा डेसरी फेर्नांदस ह्या आमच्या भयणीच्या इंतेसावा पासून देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुका मानतात तसल्योच कोरण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचे ओत्रेक आनी सद्दां त्यो शेवटाक पावूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासणांक. बागेवन पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो,
देव आपले कुशे पोरमोणे सगळे तारायता आनी चलयता. तो ताणेंच ह्या आपल्या पूर्व निर्मणा पोरमोणे आमकां जेजू सोवे आपली म्हूण वेंचून काडली. ताची मोहिमा आमी वाकांचे खातीर क्रिस्त येवच्या आदींच ताचेर तेवतली पोरजा जावंक ताणें आमकां जुदेवांक आदी फुडें नेमली. पूण आतां तुमी जुदेव न्हय त्या लोकांन स्वताचो संदेश आयकला म्हणजे सोडवणीची बरी खबर आनी ती तुमी मांडून घेतल्या. आनी देवान आपणे बासायलोल्या पवित्र आत्म्याचो शिक्को तुमचेर मारून तुमकांय जेजू सोवे आपले म्हूण खुणायल्यांत. होच पवित्र आत्मो आमकां दवरलोल्या दायजाचो इसारो. हें दायज आमकां मेळटोच आमची पूर्ण सुटका जातली आनी आमी सारकींच देवाचीं जातल्यो. आनी हे पोरी ताचे मोहिमेची वाकाणी करतल्यो. देवाचें उतोरे देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. जी पोरजा देवान वेंचून काडल्या ती खरेंच बागी. सगली म्हणुया. जी पोरसा देवान वेंचून काडल्या ती खरेंच बागी. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा मुखार संतोसाचे उल्हास सोडात. प्रमाणीक काळजाच्या मनशांक असली वाकाणी सोंपता. सितारां वाजोवन ताका दिनवासात. 10 तारांची किन्नोरी धरून ताका सोड गितां गायात. जबाब जी पोरसा देवान वेंचून काडल्या ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगलीं ताचीं कौतुबां विस्वाशीपणाची. नीत आनी प्रमाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाचीं. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. जबाब जी पोरसा देवान वेंचून काडल्या ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरजा बागी. असले पोरशेक आपलें दायज करून ताणें विचून काडल्या. स्वर्गार तावन सर्वेस्पोर नदर घालता. सगल्या मनशा कुळाक ताच्या मुर्यांत आसा. जबाब जी पोरसा देवान वेंचून काडल्या ती खरेंच बागी. उद्गार Sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचे देवू तुजी प्रिती. Sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमिया. जेजू भोंवती खूब गर्दी जाली आनी हजारांनी लोक एकामेकाक चिड्डितालो. तेन्ना पयलो आपल्या शिसां लागीं उलोवन ताणें म्हणलें, फारिसेवाच्या खोमिरा विशीं चोत्रायेन चलात. तें फकत दोंग. आतां धांपलोलें आसा तितलें उक्तें जाल्या शिवाय रावचें ना. आनी आतां गुपीत आसा तितलें कोडीत जाल्या बगोर उरचें ना. तर काळोखांत तुमी सांगलां तें दिसा उजवाडाक आयकूंक येतलें. आनी कास्की कुडांत फुतफुतून तुमी उलयल्यांत तें पाटसाचेर पोरगोट जातलें. तुमकां म्हज्या इश्टांक हांव सांगतां, कुडीचो जीव काडटात आनी ताचे मागीर आनीक कांय एक तांचे कडेन घडना
तसल्यांक तुमी भिवू नाकात, पूण तुमी कोणाक भिवचें तें तुमकां सांगता. जीव काडल्या उपरांत एमकोणांत उडोवंक थांक आसा ताका भियेयात. होय, हांव तुमकां सांगतां, ताका मात भियेयात. 2 पयशांक 5 शेरकां विकतात न्हय, तरी आसतना तातूंतले एकल्याची देवाक विसर पडना. तुमचे तोकलेचे केंस पुर्यान सगळे मेजलोले आसात, म्हणटच भिवू नाकात. शेरक्याच्या बिऱ्या परस तुमी ओदीक व्हरती. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वखणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आयज देवाच्या उतराच्या आदारान जायते संदेश आमच्या आत्मीक जिवितांत आमच्यांनी घेवंक जातात. पूण फकत एकूच वड आमच्या नियाळाक आदार कशी घेवया. तुमचे तोकलेचे केंस पुर्यान सगळे मेजलोले आसात. तुमचे तोकलेचे केंस पुर्यान सगळे मेजलोले आसात. मोगाळ बाबा भयणांनो, जायतीं जाणां आमचो मोग करतात. गुडेक जावं ती आमची आवय, जावं तो आमचो बापूय, जावं तो आमचो गोरकार, जावं ती आमची गोरकान, जावं ती आमची भुरगीं, जावं ती आमची इश्ट मित्रां, जावं तो आमचो शेजारी. जायतीं जाणां आमचो मोग करतात, आमचे सगळे आपलो मोग दाखयतात. पूण जी भावां भयणां आमचो मोग दाखयतात, तांणी केन्नाय तरी आमकां म्हणलां काय, तुजे तकलेचो सगळे केंस हांवें मेजलोले आसात. अशें केन्नाच कोणेंच आमकां म्हणूंक ना. कित्याक कोणेंच आमच्या तकलेचे केंस मेजलोले नात. जरी तर मनशाचो मोग इतलो, जाल्यार देवाचो मोग आमचे सगळें कितलो काय. जरी तर आमचो मोग करतल्या मनशान आमचे केंस मेजूंक नात, जाल्यार ज्या देवान आमचे केंस मेजलोले आसात तो आमचो कितलो मोग करचो ना काय. शिमेर ताचो मोग आमचे सगळें. आमी कितलीं पातकी जावं, आमी कितलीं घातकी जावं, तो आमचो मोग करीत आसा. आनी ह्याच मोगान देवान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. ह्याच मोगान देव आमचे सगळें आयज दीस पासून जायतें बरें करीत आसा. ह्याच मोगाक लागून आयज दीस पासून जायतीं देणी देव आमकां फावो करता. मोगाळ बाबा भयणांनो, जाणार म्हणटात आमच्या बोटांची निशाणी एक सारकी न्हय. फिंगर प्रिंट्स एका मनशाक एके भाशेन फिंगर प्रिंट्स आसात. ह्या संवसारांत कितले मनशां आसात, एका मनशाचे फिंगर प्रिंट्स वेगवेगळे भाशेन देवान रचल्यात. बारीकसाणेन देवान आमचें जिवीत ह्या संवसारांत आकारून हाडलां. इतली बारीकसाण जरी तर देव आमचें सगळें दाखयता, जाल्यार कितल्या बारीकसाणेन तो आमचो मोग करचो ना काय. तर मोगाळ बाबा भयणांनो, देवाचो मोग आमचे सगळें शिम्यान नासलेलो. गुडेक जायते पावटी आमकां दिसता कोणूच आमचो मोग करिना. जायते पावटी गोडेक आमकां दिसता सगळ्यांनीच आमकां सोडून दिल्यात. जायते पावटी आमकां दिसता मनशां आमकां विसरल्यात, आमची कोणूच पर्वा करिना. पूण मोगाळ बाबा भयणांनो, ह्या वेळार आमी आमकांच सांगूंक जाय, कोण तरी आसा ताणें म्हजे तकलेचे केंस पासून मेजून दवरलेले आसा. इतलो तो म्हजो मोग करता, इतलो मोग ताचो म्हजे सगळें. तर सदांच
ह्याच मोग करतल्या देवा सोबे मोग करून जिवंक देवाचो मोग मोगान फारी करूंक आनी मोगाचो जबाब आमी देवाक आमच्या मोगाच्या जिविता उद्देशीन दिवंक आमकां सगल्यांक आदारांनी करपा ह्या मिसांतल्यान मागून घेवया. तुझ्या पोविदोल्या बापा एकच जेसु निर्मल बुडो तुझो दुनिया विदोले 도시 예수 속에 길거리 바퀴 불기 두지 고방쪽 고리로 아미 곳까지 되면 아미 예수의 사대아미 예수의 사대아미 उभी राहूया. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सुर पदवीदार देवा बापाक मानतात असलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आणि मोहिमेक आमच्या आखे पवित्र विचार दावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. प्रितीच्या बापा तुजे मुखार आमी भोक्तीपणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे. तांचे उद्देशी आमकां सर्गीच्या आनंदाक पावय. हे आमी मागता तुज्या अपुरबायेच्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सव्य आसूं. आमची काळजां उबारुया. मी सर्वेस्परांत इबारता सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. वैवशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सुर पदवीदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिनवासनाव जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनीक एक देणें. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल सोडना. तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें कीर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तिच्या वैभवान उंचरगीं तुका सय सय. सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सय. उंचरगीं तुका सय सय. बाबा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोड. आपलेच कशेन कोस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत. पदकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें.
हे म्हज्या उगडासाक कोरात. Bawartaco gut porgotuja. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पूर्वी तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीमेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवोसो धरून मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची ह्या मिसांत आपआपली मागणी घेवन एकठांय जाल्ल्याची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तुज्या पोती बागयोन सुजे बागयोन धर्मदुता सांत सुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वोंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनांक आमेन. मोगाळ बाबा भयणानू, दिसाच्या दिसा दिसपोट्टी आमचो मोग करतल्या देवाक कितले पावटी म्हूण आमी दुखयता, कितले पावटी म्हूण देवाच्या काळजाक आमी गाबे घालता. तरी आसतना देव आमचो मोग करता म्हूण आयज आनीक एक पावट आमकां उगडास जाला. ह्याच देवाच्या मोगाचोच जबाब दिवंक आमकां कृपा मागुया आनी त्या जेसून शिकयल्लें मागणें म्हणून बापाक उलो करुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां तळ्ळेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व अख्खांतांतली वाटाय. कित्याक रासपोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोची येताय आनी राजमोत चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची इश्टली संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची इश्टली संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची इश्टली संवसाराचें पाप काडटली. हो जावन आसा जेजू, देवा बापाची मोगाची खुणा. ह्या जेजूक शेवंक फुडें सरतेनी आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
모자 길 걸음 모습 문장을 사냐 던지비 두실리 노래 도지 갈리스 모발도니 마카 도서 서로는 어쩌나가 노래 도지 갈리스 모발도니 마카 도서 서로는 어쩌나가 모자 옷변의 지수 오직한 눈 서가오면 울려 예지수의 독하신 라우다 의지시와 로스로스 막아주나 예지수의 독하신 라우다 의지시와 로스로스 막아주나 सगळीं बराबर म्हणुया क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर क्रिस्ताची कुडी म्हजें तारण कर क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर न्हाणूय म्हाका उदकान कडवळाच्या पवित्र कोश्टानो म्हाका घट करात तूं बरव्या जेजू चितान म्हाका आयक तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय वेगळो हांव सोडून कधीच दिवं नाका वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय मोरनाच्या वेळार तूं म्हाका आपय तुजे सरशी येवंक तूं म्हाका फरमाय भक्तां सांगाती तुका वाखाणच्याक आमेन उभी राहूया प्रार्थूया मोहिमेवंत देवा आमच्या बापा जेजूच्या उमळीत कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय ह्या पवित्र जेवणा वरवीं ओदीक ओदीक संपूर्णयेन ताच्या देव सैमांत आमकां वांटो दी की आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा दिमी घालुया
पवित्र आत्म्य दुःख आमचे मोदे तुझी शक्ती नामका राव तू आमची युकार पवित्र दुःख आमचे मोदे तुझी शक्ती नामका राव तू आमची Dote jive udo Zasna gavauti so Bos vondarani budina Sogre tu solo Yukar Jesus दुःख आमचे मोदे तुझी शक्ती नामका राव तू आमची युकार Jesus दुःख आमचे तुझी शक्ती नामका राव तू आमची दोते जिवे udo Zasna gavauti so Bos vondarani budina Sogne tu solo Ale Alleluia 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 जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत येवचो आसलो तेन्ना देवान आपल्या पवित्र आत्म्या उदेशी अंकवार मारेचो कुसवो सुफोळ केलो पवित्र आत्म्या उदेशी जेजूक अंकवार मारेच्या कुसव्यांत येवंक तयारी केली आणि ह्याच पवित्र आत्म्या उदेशी अंकवार मारिया गोरबेस जाली आयज ह्याच पवित्र आत्म्याक आमचे मोदे आमी येवकार दिला ह्याच आत्म्या उदेशी आमचे मोदे पवित्र वातावरण आमी रचून हाडला होच आत्मो आमकां जेजूचे आसणे बगूंक आपलो आधार दिता
आणि ह्याच आत्म्या उदेशी काळसा मनाची तयारी करून जेसूक आमचे मोदे आमी येवकार दिला. ह्या वेळार जेसू आमचे मोदे आसा. शेकडे फाटी मनशा मोदे मनीस कसो तो आयलो. ह्या वेळार उंड्या सैमान तो आमचे मोदे हाजीर जाला. ह्याच जेसूक सुर पदवीदार देवा बापाच्या पुताक सगळ्या आमच्या आत्म्यान, सगळ्या आमच्या बोळान, सगळ्या आमच्या काळजान नमस्कार करचे खातीर पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा तें नियाळुया, तें आयकुया. स्तोत्रकार म्हणटा, भितर सरात मान बागोवया, साश्टांगी पडुया, आमच्या रोचनार देवाक पांयां पडुया. कित्याक तो आमचो देव आनी आमी ताणें चोरवाक वेल्ली पोरसां, ताणें पोसलोल्यो शेड्यो. प्रकाशनेच्या पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा, सर्वेस्परा आमच्या देवा सगळ्या वस्तूंचो रोचनार तूं. तुजे कोशेन त्यो रोचून हाडल्यात, देखून तुजी पदवी वळखून सगळ्यांनी तुका मोहिमा आनी भोवमान दिवंक फावो. भाग्यवंत जीव हांव म्हणटा, देव आत्मो आनी ताच्या बोजप्यांनी ताका आत्म्यान आनी स्वतान बोजूंक जाय. जाल्यार भाग्यवंत मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत जेसून सैतानाक पोर्तिपाळ केलो. पयस सर सैताना, कित्याक अशें बरयल्लें आसा, सर्वेस्परा तुज्या देवाक तूं बोजतलोय आनी ताची एकल्याचीच सेवा भोक्ती करतलोय. देवाक बोजूंक ह्या देव मंदिरांत आमी भितर सरल्यात, कित्याक तो आमचो गवळी आनी आमी ताच्यो शेड्यो. तो आमचो रोचनार आनी आमी ताची रोचना. आत्म्यान ताची बोजवण करूंक हो वेळ आमी हांगासर सारता. त्याच सर्वेस्परा देवाक आमचो मान भोवमान फावो. ताका एकल्याकूच आमची मोहिमा फावो. ह्या वेळार आमच्यो मानो बागावन ताका नमस्कार करुया, ताका वंदुया. Namaskar tuka kota, mogamso tuka dita. Namaskar tuka kota, mogamso tuka dita. ह्या वेळार थोड्यो घडयो ह्याच जेजूचेर आमची नदर घालुया. तो आमकां पळयता, आमी ताका पळोवया.
ह्या जेजूक कांयच सांगो नाका, कांयच ताचे लागीं उलोय नाका, फकत ताका पळयत राव, फकत ताचेर तुजी नदर दवर. तो तुका पळयता म्हूण जाणो जा, तूंय ताका पळयत राव. जायत आनी बसूं येता. ह्या वेळार जेजू आमचे मदें हाजीर आसा. ताच्या सांगात आमी वेळ सारूंक आयल्या. जेन्ना आमी जेजू सांगात आसता, होच जेजू आमचें जिवीत हळू करता. कित्याक ताणेंच आमकां सांगलां, जीं कोण वजाच्या बाराखाल आसात, कश्ट करतात, म्हजेशी येयात, हांव तुमकां समाधान करतलों, हांव तुमकां विसव दितलों. म्हजेशी येयात अशें ह्या जेजून आमकां म्हणलां. आनी ताचोच ताळो आमी आयकून ताच्याच सांगाता वेळ सारूंक आमी हांगासर आयिल्लीं आसा. ह्याच जेजून आपलो भौशीक वावर करतना, ह्या संवसारांत मनीस कसो भोंवतना जायत्या जाणांक आपयले. कांय जाणांनी ताच्या आपोवण्यांक ओयकार दिवन ताचो पाटलाव केलो, जाल्यार कांय जाणांनी ह्या जेजूक पाट केली. कांय जाणांनी ह्या जेजूचें आपोवणें बेऱ्या कानार घेतलें.
ह्या जेजूचो थाडो आयकून ताचे आपोणे स्विकारून आयज हो वेळ आमी ह्या जेजू सांगाता सारता जायत्यांक जेजू आपयता पूण कांय जाण ह्याच जेजूचे आपोणे बेऱ्या खानार घेतात कांय जाण ह्या जेजूक भाट करतात हो जेजू सगळ्यांकूच वेंगोवंक तयार तूं काळो जावं तूं गोरो जावं तूं गरीब जावं तूं गिरेस्त जावं तूं शिकलेलो जावं तूं नेणार जावं तूं जाणटो जावं तूं भुरगो जावं सगळ्यांकूच वेंगोवंक तो तयार कोणाचेच मदें तो अंतर करिना सगळ्यांचेर एक सारको तो पावस घालता सगळ्यांचेर एक सारकी आपल्या सुर्याची किरणां फांकयता मनीस गोडेक मनशा मदें अंतर करीत मनीस गोडेक मनशा मदें वेगळोच सार करीत पूण हो देव केन्नाच मनशा सोबे अंतर करचो ना केन्नाच मनशा सोबे तो वेगळोच सार करचो ना सगळ्यांकूच ताचे आपोणे देवान फकत मनशाक आपणा सारक्याचो रचलो दुसरे रचणेक वेगवेगळे तरेन रचली पूण फकत मनशाकूच ताणें आपल्या सारक्याचो रचलो तुजे सोबें होच देव जियेता म्हूण जाणो आसा ह्याच देवाचें सारकें तुजे भितर आसा म्हूण मानून घे आयज शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां तुजे तकलेचे सगळे केंस पर्यान देवान मेजलोले आसात ताणें आमकां वेगवेगळ्या देण्यांनी बोरल्या कोणाकूच तो पोरो घालिना कोणाकूच तो पयस करिना आपली मोगाची वेंग सगळ्यांकूच दिवंक तो तयार देवान जेजूक तुजे पासत आनी म्हजे पासत धाडलो तुजे पासत म्हजे पासत होच जेजू तो कुर्सार मेलो इतलो तो आमचो दर एकल्याचो मोग करता मोगान ताणें आमकां रोचल्यांत मोगानूच तो आमकां विंगयता आनी मोगानूच तो आमकां सांबाळटा मनशां गोळेक आमकां पयस करीत मनशां गोळेक आमची बेपरवा करीत मनशां गोळेक आमकां बोगसणे दिन आसतना रावत पूण हो देव आमचो सगळ्यांचो मोग करता मोगानूच तो आमकां बोगशिता
ह्या वेळार थोड्यो घडयो घेवया. ताणें आमचें सगळें केल्लें बरेंपण नियाळूंक, कित्याक जायते फावटी देवाचें बरेंपण नियाळूंक आमकां वेळ आसना. आमी कितें बरें करता तें आमी जाणा. आमी जेन्ना बरें करता तेन्ना दुसऱ्यांनी म्हाका वाखाणलेलो म्हाका जाय. पूण देव म्हजें सगळें कितें बरें करता तें नियाळूंक जायते फावटी हांव वेळ करिना. ताचो मोग नियाळुया. आनी ताणें आपल्या मोगान केल्लीं बरेंपणां आमचें सगळें आमी ओळखून घेवया. एकलो इश्ट आपल्या इश्टाक बरी सिर्वीस मेळ्ळी म्हूण देवाक आयज अर्गां दिता. एक वस्तोरी एका भुरग्याच्या देण्या पासत रावताली. एका भुरग्याचें देणें फावो कर म्हूण देवा लागीं मागलें आनी देवान तिका भुरग्याचें देणें फावो केलें म्हणून देवाक ती आयज अर्गां दिता, वाखाणटा. एक वस्तोरी आपल्या जिवितांत देवान केल्ल्या सगळ्या बरेपणा पासत देवाची तुस्त गायता. ह्या वेळार आमी देवाची तुस्त गावुया. आमी देवाक अर्गां दिवया. आमी देवाक वाखाणुया. आमी देवाक अर्गां दिवया. आनी गायन गावुया, गॉड स्टील लव्स द वर्ल्ड. Tiny star that twinkles in the night sky, every drop of morning dew, every spark of fire blazing in the forest, every captivating view, every rainbow in the sky, every pretty butterfly tells a fascinating news to those who dare to hold. And the message is God still loves the world. God still loves the world. So throw your life into His hand. Day by day He serves His plan. God
is God, still loves the world. God still loves the world. So don't let him do his hand. Day by day this earth is plan. God is passionately busy loving you and me. God is busy loving you and me. देव बेकार ना. देव सगळ्या वेळार तुजो मोग करीत आसा. दुसऱ्यो वस्तू करूंक देवाक वेळ ना. एकूच वस्त देव करता तो म्हणल्यार तुजो मोग. आणि ह्याच मोगान तो तुझें जिवीत राखता. ह्याच मोगान तो तुझें जिवीत जायत्या देण्यांनी भरता. फाटल्या तुज्या जिवितांत ह्याच देवान तुजो मोग केला. आयज होच देव तुजो मोग करता आनी फुडारांतूय होच देव तुका मोगान लेखतलो म्हूण जाणोसा. मोगा भायर देवाक आनी कांयच करूंक कळना. Throw your life into his hands. तुझें जिवीत ताच्या हातांत घाल. जायते पावटी आमच्या जिवितांत कोश्ट उप्रासतात. दुखाक फुडो करचो पडटा. तेन्ना कडेक आमी देवाचेर दुबावता. आमी कडेक आमकांच म्हणटा येदो व्हडलो देव जरी तर आसा जाल्यार कोश्ट कित्याक. दूख म्हज्या जिवितांत कित्याक. कोण तरी बरोवपी इंग्लिशींतल्यान अशें म्हणटालो, when God solves your problem, you have faith in his abilities. But when he does not solve your problem, know
that he has faith in your abilities. जेन्ना देव म्हजे प्रश्न सुटावे करता तेन्ना म्हाका देवाचेर ताच्या बोळाचेर हांव पातयेतां. पूण जेन्ना देव म्हज्या प्रश्नाक जबाब दिना तेन्ना जाणो जा देव तुज्या बोळाचेर पातयेता. कितले म्हूण म्हज्या जिवितांत दूख आयलें, फाटल्या म्हज्या जिवितांत कितले कोश्ट म्हज्या जिवितांत भितर सरले, देवानूच आपले पोदवेन हे दूख, हे कोश्ट, हे त्रास पयस केले. देवाचेर म्हजो भावार्थ वाडलो, देवाचेर म्हजो भावार्थ चडलो. पूण गडे केन्नाय केन्नाय जायते कोश अशे आसात ते म्हज्या जिवितांत सद्दां काळ सोसूंक जायना तसले म्हजे प्रश्न, तसले म्हजे कोश्ट सोसूंक जायना तितले म्हजें दूख. हें दूख, हे प्रश्न म्हज्या जिवितांतले पयसूच जायना. कित्याक जायनात काय ह्या वेळार जाणो जा देव तुज्या बोळाचेर पातयेता. तुज्यान ह्या कोश्टांक, ह्या दुखांक फुडो करूंक जाता म्हूण देव जाणा. तुज्या जिवितांतले दूख नियाळ, तुज्या जिवितांतले कोश्ट ह्या वेळार तुज्या मनांत हाड. सगळ्यांच्याच जिवितांत कोश्ट, एक एकल्याच्या जिवितांत वेगवेगळ्या तरांचे प्रश्न. आनी कोण तरी इंग्लिशींतल्यानूच अशें म्हणटालो, डोंट मॅग्निफाय युअर प्रॉब्लम्स बट मॅग्निफाय युअर फेथ इन द लॉर्ड. The bigger the faith, the smaller the problem. तुजेंच दूख व्हड म्हणून समजो नाका.
दुखा परस भावार्थ व्हडलो कोर आनी जितलो व्हड तुजो भावार्थ तितलें ल्हान तुजें दूख म्हूण जाणवसा. कांय पावटी म्हज्या जिवितांत दूख येता तेन्ना म्हजें दूख व्हडलें म्हूण म्हाका दिसता. म्हजेच सारकेली मनशां आसात म्हजे परस चड गोडेक तांचें दूख. सगळ्या मनशांच्या दुखां परस चडांतली चड दूख भोगली तोच जेजू आयज आमच्या दोळ्या मुखार आसा, आमचे मोदें आसा. ताचें दूख नियाळ. केन्नाच कोणेंच म्हज्या तकलेर कांट्याचो मुकुट घालूंक ना. केन्नाच कोणेंच म्हज्या हाताचेर म्हज्या पांयाचेर खिळे रोमूंक ना. कोणेंच म्हजेर खुरीस दवरूंक ना. कोणेंच म्हज्या कुडीचेर बालो रोमूंक ना. येदें व्हडलें दूख ह्या जेजूचें ताच्या दुखा परस म्हजें दूख व्हडलें काय. खरें म्हणल्यार ताच्या दुखा परस म्हजें दूख खूब ल्हान. ही म्हणणी गोडेक आमी जायते आनी जायते पावट आयकुल्या. डोंट टेल योर गॉड हाव बिग इज योर प्रॉब्लम, बट टेल योर प्रॉब्लम हाव बिग इज योर गॉड. तुजें दूख केदें व्हडलें तें देवाक सांगो नाका, पूण तुजो देव केदो व्हडलो तें तुज्या दुखाक सांग. आनीक एक बरोवपी अशें म्हणटा, आय एम स्मायलिंग नॉट बिकॉज आय एम स्ट्रॉंगर देन माय प्रॉब्लम्स, बट आय एम स्मायलिंग बिकॉज माय गॉड इज बिगर एंड स्ट्रॉंगर देन माय प्रॉब्लम्स. हांव हांसता, हांव म्हज्या दुखी परस बोळवंत म्हूण न्हय, पूण हांव हांसता म्हज्या मुखामोड हांसतें, कित्याक म्हजो देव म्हज्या दुखा परस बोळवंत. आनी ह्या पासत
कोश्ट येवं दुख येवं फुलां येवं कांटे येवं जिवितांत चोंटी येवं देंवती येवं म्हजो भावार्थ त्या देवाचेर घोट आनी ह्याच भावार्थाक लागून हांव बोरवोसो सोडिना आनी म्हाका बोरवोसो आसा देखून हांव कुशालकायेन जिविताक फुडो करता. ह्या वेळार तुज्या मनांत तुज्या काळजांत तुझे प्रश्न हाड तुझे दूख तुज्या मनांत हाड तुझे कोश्टांचेर नियाळ कर तुज्या टेविटे तुज्या मनांत हाड सगळें ह्या जेजूच्या हातांत घाल. जोड जाल्लें जिवीत जेजू आपल्या हातांत घेवंक सोदता. बोरवोशान बरोवन कुशालकायेन बरोवन येदो व्हडलो देव म्हजे मुखार आसा येद्या व्हडल्या देवाचो सांगात म्हाका आसा म्हूण जाणो जावन आमचें जिवीत ताच्याच हातांत घालुया आनी गायन गावुया तुज्या हातांत म्हजो हात. R39. जेसू 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 घालता तुका देखून विश्वासा जेसू 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 दोता तुझी कोठाय म्हाका दी सुसाक 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 वेता दुस्मान मोजे पिराकू म्हाका 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 पिराकन तुझी बोरी नुस्तो गो काढून 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 चोटा तुझ्या उतरा पाळो दी दोर्यार 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 चोटा तुझो टुरीस उबारू जेसू 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 येता तुझो पांडव सोदका जेसू 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 मोजे तुझो आत्मो म्हाका दी
तुझो गोवाया तुझ्या मोगान बापाशी जेसू 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 म्हाका वो पवित्र पुस्तकांतल्यान देव आमचे लागीं उलयता. ह्याच पवित्र पुस्तकांत आमी नदर घातली जाल्यार तुजें जिवीत सदांच सोंपें जातलें अशें देवान केन्नाच म्हणूंक ना. बोलतें जाल्यार हांव तुमच्या सांगाता आसां अशें जेसून म्हणलां. तुजें जिवीत सोंपें जातलें, तुजें जिवीत सगळेंच फुलांनी भरलेलें जातलें अशें देवान केन्नाच म्हणूंक ना. पूण हांव तुमच्या सांगाता आसां ही उतरां देव उलयला आनी आपल्या आसण्याचें आस्वासन ताणें आमकां दिलां. He has given us the surety of His presence in our lives. जेन्ना जेसू मेलो, पुनर्जीवन जालो, स्वर्गार वेचो वेळ पावलो, तेन्ना जेसून आपल्या शिसांक म्हणलें सगळ्या संवसाराक वचात, सगळ्या देश लोकांक म्हजें शीस करात, बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे पवित्र स्नान दियात, जाणो जायात सद्दां काल युगा सोपादनेच्या युगा काळाचे सोपादने पुर्यान हांव तुमच्या सांगाता आसां. युगा काळाचे सोपादने पर्यान हांव तुमच्या सांगाता आसां. दुसऱ्या उतरांनी संवसार सोंपो पर्यान, संवसारांतलें जिवीत तुमचें सोंपो पर्यान हांव तुमच्या सांगाता आसां अशें आस्वासन जेसूनच आमकां दिलां. भाग्यवंत पावलो कोरिंथकारांक बरोवन आपले दुसरे चिठ्ठींत म्हणटा, जेन्ना हांव सोक्त तेन्ना हांव सोक्तीवंत, जेन्ना हांव सोक्त तेन्ना हांव सोक्तीवंत. कित्याक जेन्ना हांव सोक्त जाता तेन्ना देव आपल्या बळान आमकां भरता आनी देवाच्या बळान हांव सोक्तीवंत जावंक पावता.
ह्या वेळार आमची सगळी मागणी देवा मुखार दवरूया. तुका कितें जाय, तुका कितें गरज त्या ह्या जेजूक सांग. तुजेर ताची नदर आसा. एक एकल्याची मागणी तो आयकता. एक आवय आपले दुवेक पिडेंतली पेकोवणी फावो जाल्यार पुरो म्हूण मागता. चार जाण भयणां आपल्या फॅमिलीच्या वांगड्यांक बरी भलायकी मागतात. एक आवय आपले दुवेक बेगीनूच एडमिशन मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण मागता. एक भाव आपणाक बरी सर्विस फावो जाल्यार पुरो म्हूण मागता. एक ओस्तोरी आपले दुवेक विजा पडल्यार पुरो म्हूण मागता. एक आवय आपले दुवेक बरो जिविताचो सांगाती फावो जावंक आपली मागणी देवाक उबारता. एक गोरकान आपल्या गोरकाराक बरी भलायकी मागून ताका देवाची राखण मागता. एक आवय आपले दोगूय पूत बरे भाशेन शिकून एग्जामीक पास जाल्या पुरो म्हूण मागता. एक ओस्तोरी आपली खासगी तेसावां देवा मुखार मांडटा. आमचें आख्खें जिवीत देवाच्या हातांत घालून सगळीं बराबर गावया. हांगा हांव आसा सुमया. Soglia carzatau, ducaradan curtau, soglia civitau, duceru poliuc sutau, sogli sopti, duci seva curtau, angawasa, angawasa, angawasa Jesus angawasa Jesus angawasa
반가워서 예수 반가워서 ह्या वेळार सगळीं दिमी घालुया. सुरवातेक पवित्र आत्म्यांक आमचे मोदें आमी उकार दिलो. जेसूक सांगात आमी वेळ सारलो. त्याच बापाक ह्या वेळार उलो करुया आनी सगळीं बराबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां थालणींत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. जेजूचो आशिर्वाद घेवंक तयार जातना गान गावुया R35. संस्कारांतल्या ओळख्या संस्कृती नोमाल करता सोडून दिवरांतल्यो रिती सेवा नवो दोता सोयीमाचे विशय आमचे Gospoda Guda Muka Nirvana Amco Mava Soivote Vishoy Nina Priticha Mama Amcha Noitivo Udagaja Morgotu Arsa Tona Unduya Wakanuya Upsolyaka Chemotno Mogacha Povitratya Samsarko Palte Pona Mandiya Sasna Jesu, Mogana Jesu, Nimaka Kalis, Nimaka Kalis, Tuja Kanasasarki, Mogana Jesu, Mogana Jesu, Nimaka Kalis, Nimaka Kalis, Tuja Kanasasarki.